शारी वाठार पाचव्या आणि पर्यावरणाक अनुकूल करपा खातीर केंद्र सरकारान नमो वन येवजणे खाला दर एका प्रकल्पा खातीर 6 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या। ह्या निर्णयाक येवकार दिता मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले, सोनसोडा हांगाच्या कोयराच्या डेपोचे पाचव्या वाठारांत रुपांतर जाले उपरांत आता राज्यातल्या वेगवेगळ्या नगरपालिकांनी अशाच तरेचे ग्रीन लंग्स तयार जातले। ह्या उपक्रमाक लागून हवेचो दर्जो सुदारतलो, शारांतली उष्णताय उणी जातली आणि जैव विविधताय वाडटली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। नमो वन योजना आम्ही गव्हर्मेंटाक कॅम्पा फंड्स असतात, कॅम्पा फंडान तुम्ही पळयला की ग्रीनरी वाडोवपाक वेगवेगळे तरेचे आमी स्किम्स आसता आनी यू पुट टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव इज ऑलरेडी अप्रूव्ड इट आनी तेंचे अंडर ती कमिटी असता, ते कमिटीन पयशे दिल्ले आसा फॉर द फर्स्ट टायम आमकां ह्या दराचो प्रकल्प फुडें व्हरपाक। आमी पयर सांगले न्ही आमकां अर्बन डेव्हलपमेंटान आमी ते सगळे आमचे हे सोनसोडा आनी हे सगळे एरिया आमी डेव्हलप करता ते करता। नोव्हेंबर पयलीं तुमी पळयतले परिवर्तन ऑलरेडी टेंडर हांवें काडूंक लायले, पूण त्याच बरोबर अशे जेन्ना फॉरेस्टांतल्यान पयशे येता तेजे अंडर आमी ह्या तरेचे प्रकल्पान बी हात घालूं शकता आनी ते मियावाकी गार्डन नवे तरेचे कन्सेप्ट वॉकवे म्हणजे लोक ह्या तरेचे गोश्टीक आनी एक वेगळ्या तरेचे आनंद घेवं शकता। झाडां लावपाक म्हणून न्हू, पूण वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाक।